नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. मंगळारचे सेशन मंगलमय थारले. निफ्टी गॅप ओपन जालो आणि क्लोजिंगय बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह. बँक निफ्टी आणि फायनान्स निफ्टी पॉझिटिव्ह क्लोज. निफ्टी इंडेक्स 19,770 चेर उक्तो जाल्लो. 19,754 मेरेन इंडेक्स पडलो आणि 19,829 मेरेन हाय मारून निमाणे 19,783 चेर बंद. 29 पॉइंट पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. सेन्सेक्स 65,860 चेर उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 275 पॉइंट पॉझिटिव्ह 65,930 चेर क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात SBI लाईफ, HDFC लाईफ, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंदाल्को आणि JSW हे कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात BPCL, टेक महिंद्रा, LTIM, NTPC आणि लार्सन अँड टुब्रो कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो टाटा ग्रुपाचो शेअर टायटन. कंपनीच्या शेअरान आज 3,401 रुपयाचो नवो लाईफ टायम हाय गाठलो. टायटन कंपनीन 3 ट्रिलियन मार्केट कॅप क्लबात प्रवेश केलो. कंपनीचे मार्केट कॅपिटल 3,01,847 कोटीचेर पावले. काल तालब्रोस ऑटोचो शेअर 20% चडिल्लो. आयजूय तालब्रोस ऑटो कंपनीचो शेअर 15% वयर चढून नव्या हायचेर पावलो. शेअरान 333 रुपयांचो नवो रेकॉर्ड हाय गाठलो. तितागड रेल्वे सिस्टम कंपनीचो शेअर आज 52 वीक हायचेर पावलो. KEC कंपनीचे शेअर आज मार्केट ओपन जाल्ले तेन्ना बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्तो जाल्लो. कंपनीक रेल्वे आणि केबल क्षेत्रात 1,000 कोटी रुपयांची ऑर्डर मेळिल्ली. खबर पॉझिटिव्ह आशिल्ली, मात 625 रुपयांचो हाय मारल्या उपरांत शेअरात हेवी प्रॉफिट बुकिंग आयली आणि शेअर 592 रुपया मेरेन पडलो. एका वर्सा भितर इन्व्हेस्टरांचे पैसे 120% वयर वाडोवपी KPIT टेक कंपनीचो शेअर आज 5% पयलीं पडलो आणि उपरांत 8% वयर पडलो. शेअर फाटले कांय दीस सेगीत चडटालो. 1,640 रुपयांचो हाय मारिल्ल्यान शेअरान मोठी डावनसायड अपेक्षित आसा अशें कांय एक्सपर्टांचे म्हणणे. कोटक इन्स्टिट्यूटान कंपनीक डावनग्रेड करून शेअराचे टार्गेट 940 रुपया केला. आज इरेडा म्हळ्यार इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचो IPO उक्तो जालो. 23 तारखे मेरेन अप्लाय करूंक मेळटलो. 22 नोव्हेंबर सावन टाटा टेक्नॉलॉजीज, गंधार ऑयल रिफायनरी, फेडरल फायनान्शियल सर्व्हिस आणि फ्लेअर रायटिंग इंडस्ट्रीजचे IPO उक्ते जातात. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.